एकलोच बाप ताच्या मोगाचो ओत्मो दिवून केल्यान ताणें आमकां ताची भुरगीं. सांगात म्हणया जेजू थंय आमी भाव आनी भयणी आमकां आसा एकलोच बाप. सांगात म्हणया जेजू थंय आमी भाव आनी भयणी आमकां आसा एकलोच बाप. ताच्या मोगाचो ओत्मो दिवून ताच्या मोगाचो ओत्मो दिवून केल्यान ताणें आमकां ताची भुरगीं. सांगात म्हणया जेजू थंय आमी भाव आनी भयणी आमकां आसा एकलोच बाप. ताच्या मोगाचो ओत्मो दिवून केल्यान ताणें आमकां ताची भुरगीं. कोरस पळय आयका. कितलें बरें भाव भयणी भाशेन एकवटान आमी जियेवचें. तवळ बापाक दिता महिमा मेळटा आमकां बेसांव ताचें. सांगात म्हणया कितलें बरें भाव भयणी भाशेन एकवटान आमी जियेवचें. तवळ बापाक दिता महिमा मेळटा आमकां बेसांव ताचें. दुसरें चरण सांगात म्हणया जोडुल्लें सगळें घेतलें आमी दिल्ल्यांत आटापला संतोस. भोगसून जियेता हगे सांदून करता बापाचें काळीज दादोस. कितलें बरें भाव भयणी भाशेन एकवटान आमी जियेवचें. तवळ बापाक दिता महिमा मेळटा आमकां बेसांव ताचें. बोनू भयणो ह्या आयच्या मिसाचीं तेसावां अशीं आसात. ह्या सर तेसावां पासत तुमी मागोवंक तुमच्या लागीं आमी उलो दिता. स्टुअर्ट मिस्कीत शेन मिस्कीत हाच्या 4थ्या जल्मा दिसाक अर्गांसावन मीस दिता. तशेंच 8व्या जल्मा दिसा क्लीव मिनेझस तांच्या काजारी जिविताच्या 30 वार्षिक दिसा जोसेफ आनी रोसी लास्ट्रादो बाळका जेजूक अर्गां दितात. एंड्रिटा डिसोजा एंड्रू डिसोजाच्या जल्मा दिसाक अर्गांसावन. तशेंच रिजिनाल्ड क्लिफर्ड मतायस ताच्या जल्मा दिसा आनी बाळका जेजून केल्ल्या स्वरूपकारांक अर्गांसावन आयडा डिसोजा एंजलिन पिरेरा जुलियाना पिंटो सुयनगर शशांक सुनील डिकुन्ना आनी कुटाम मार्गरेट मिरांदा विनोद प्रश्विता डिसोजा ऑलिव्हर डिमल्लो आनी तांचें कुटाम लोना लुईस आनी तांचें कुटाम मुंबय आनी तशेंच अंजलीन फिलिप पिरेरा हांच्या देण्या पासत प्रज्वल आनी प्रणय पिरेरा अर्गांसावन हे मिसाचें बलिदान भेटयतात. ऑलिव्हर डिमेलो आनी तांचें कुटाम प्रत्येक इराद्या पासत मागतात. एंड्रू डिसोजा एका व्यक्तीक बरें काम मेळोवंक ह्या मिसावळान मागता. तशेंच कुटमांत आनी तशेंच एंड्रिटा हाच्या बऱ्या भलायके पासत संतोष समाधाना पासत एंड्रू डिसोजा मागता. कुटमांतल्या सर सान्यांक बरी भलायकी मागून एंड्रू डिसोजा परत मागता. आनी रिना क्युरी तांच्या कुटमांत अंतरलेल्या सोमेस सान्यांक सासणाचो विशय मागून हे मिसाचें बलिदान भेटयता. ऑगस्टीन वेगस विन्सेंट झीना सिक्वेरा आनी तांच्या कुटमांत सरलेल्या सोमेस्त आल्मा पासत मागता. ह्या तेसावां बराबर आमची तेसावां सोम्याक भेटोवया. आमच्या लागीं जायते आनी मागणी विचारल्ली आसात.
तांचे पसोती आमी सवळार मागोवंक उगडास दवरचो. देव बरी सांज दिवन म्हज्या मोगाच्या भावन बिडिनो प्रत्येक जावन जेजू बाळकाच्या भक्तिकानो, हा कितलें बरें भाऊ भयणी बरी जियोवचें. ह्या ध्येय कालच्या दिसा जेजू बाळकाच्या वार्षिक फेस्ताचें 9 दिसांचें नोवेन आमी आरंभ केलें. कशें आमी भाऊ भयणी परी जियोवचें? खंडीत जावन पवित्र आत्म्याची 12 फळां आमच्या जिणेंत रुतां कर्ण, आमच्या करण्या मरिफात आमी सगळां भाऊ भयणी म्हणलें सत आमी उखलून दाखोवचें. ह्या 12 फळांतलीं 9 फळां विंचून आमी तांचे वयर नियाळ काल आरंभ केला. कालच्या दिसा आमी कशें स्वदमनाचें फळ आमचें थंय वागोवचें म्हणले विशयांत आठव केलो. आनी आज आमी कशें शांतेची मनशां जावन समाधानाचें फळ काडचें ह्या विशयाचेर नियाळ करतले हांव. शांतेचो कुंवर जावन जल्मलो जेजू जिवन जाल्या उपरांतय तेंच देणें आपणाच्या आपोस्तलांक दिवन शांती तुमकां म्हणून आपोस्तलांक संबोधन करता. बापाच्या मोगांतय गूण रोमन आसल्या ताका भायलो कसलोच गोंदळ, करंदाय, वारें वदळ, कश्ट नश्ट, शेकी ते नालिसायाचें मरण ताची आंतरीक शांती बिगडावंक सकली नात. बाप म्हजे सवें सदांच आसा म्हणलो तसो अखंड विश्वास ताका समाधान दिवंक शकलो. खरें समाधान संवसार आदारसून सुदारसून जिवनचो एक कोटीत समुदाय रुता करूंक तसो शांतेचो कुंवर आमी सोमेस्तांक फावो करून दी म्हणून आमी मागया. तर आतां उबी रावया. प्रवेश गीत गावन आयचें हें सांजेचें येवक्रिस्ताचें अर्गां बलिदान आरंभ करया. तुझे समोर बापा मी आयल्या, तुवें केल्ल्या सरुकाराक अर्गां दिवन भक्ती नरकां बलिदान भेटयता. उदार तुझे आयकूंक आशेता, जिणें ते पालच्या करपा मागता. जिवीत आमचें समर्पण दिता, कश्वावरांक भेटयता. संतोषानी उल्हास भरीत काळजां घेवन तुजे समोर बापा मी आयल्या, तुवें केल्ल्या सरुकाराक अर्गां दिवन भक्ती नरकां बलिदान भेटयता. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नाव आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसू. तुमच्याय सोबे आसू. जेजू बाळकातें म्हज्या मोगाळ भावानो, भयणीनो, भुरग्यानो, नोवेनाचो आज दुसरो दीस. पवित्र आत्म्याचें आनी एक फळ समाधान, शांती आमी स्विकार करूंक ह्या पवित्र जाग्याक आयल्या. आमी हर एकलीं आमच्या कुटुंबांनी, आमच्या वैयक्तीक जिणेंत, आमच्या समाजांत, आमच्या संवसारांत
समाधान आशेवची मनशां. पूण हें समाधान कोणा तावन येता? हें समाधान आमच्या सोमया तावन येता आनी पवित्र आत्म्याचें विशेष फळ हें आमी आपणावन आमी मात्र हें समाधान जोडचें न्हय, हेरांकी समाधानाची व्यक्ती जावंक आमी आदार दिवचें. आज आमी अक्रिस्तांव भाव भयणी पासून ती मागता आमचे मदें हर एकल्या मदें हें समाधान तस्सू बाळोक जेजू रुता करून दी म्हणून आमी मागया. सबार फावटी आमी सुकोन पडलेल्या खातीर देवा लागचें आनी एकामेका लागचें भोगसने आमी मागया. एक घडी भर आमी आज जोडया, दोळे धांपून आमी आमकांच समाधानेन ह्या मिसाच्या बलिदानान आयतीं जावया. सांगात आमी म्हणया, हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासत बागेवंसान सांगपार मुरयेक सगळ्या देवदूतां आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सुरस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची खाकूळ करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, जेजूच्या भोव पवित्र नांवाक आमी मान दिता आनी त्या नांवान तुवें आमची सोडवण केल्या देखून आमी तुका दिन वाचता. ह्या जिवितांत ताची गोडसाण साकून दादोशी जावंक आनी सर्गार तुज्या आमच्या बापाच्या घरा ताणें बसायलेली ह्या संतोशाची संपूर्ण भरती जोडूंक आमकां पावय म्हूण आमी मागता. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजभट चलयता सासणाच्या सासणा. साम पावलून फिलिपिगरांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वचप. कसलोच कंत हुस्को धरिनाकात. हर एक तुमचो गरज मागण्यान आनी उपकारी मनान देवाक कळीत करा. तवळ आमच्या जानवायेन आटापूंक नजो जाल्लें तें देणें, देवाचें समाधान, तुमचीं काळजां, तुमचीं मनां क्रिस्ता जेजूच्या एकवटांत शाबीत राखतलीं. शेकी भावा भयणीनो, जें कितें सत आनी जें कितें मर्यादेचें, निर्मळ, नितीचें, मोगापात्र आनी बरें मानापात्र, तशेंच उत्तम म्हूण लेखचें आनी होगळीक फावो जाल्लें तसल्याचेर तुमचें गमान वरा. देवाचें उतर हें,
निधिवंताच्या तोंडान गळता उतरां जन्वायेची नीतिवंताच्या तोंडान गळता उतरां जन्मायेची सर्वेच पोराचेर पात येवन राव आनी बोरेक आदार तोवल शांतीन जियेतलोय सर्वेच पोरा मुखार नीतिवंताच्या तोंडान गळता उतरां जन्मायेची सर्वेच पोराच्या हातांत सोड सगळे तुझे जिवी ताचेर विश्वास तुजो दवर तो सलून वरी नीतिवंताच्या तोंडान गळता उतरां जन्मायेची नीतिवंताच्या तोंडांतली उतरां जन्वायेची उतरां जिबेर सरसताची काळजांताच्या शांती नीतिवंताच्या तोंडान गळता उतरां जन्मायेची नीतिवंताच्या तोंडान गळता उतरां जन्मायेची Alleluia, 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 Alleluia. उतर तुझे सोमिया जीविता वाट दाखयता उतर तुझे सोमिया जीवित उसवाडायता Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमच्या सोबे आसो सामातेव पोरमाने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सोम्या येया मुझे सरशी सोमेस तुमी कष्टतल्यानो आनी वजन ववयतल्यानो आनी हांव तुमकां विशेव दितलो मुझे झू तुमच्या कांदार घेया आनी मुझे लागचें शिका कित्याक हांव बोळ्या आनी कालत्या काळजाचो आनी तुमकां समाधान मेळटलें कित्याक मुझे झू ववंक सुलभ मुझे वजें हाळूंक देवाचें वोतार हे वाकणी तुका क्रिस्ता क्रिस्त जेजू थंय म्हजे मोगाळ भावानो भयणीनो आनी भुरग्यानो आमी हर एकली समाधान कितलें आशेत हांव पळया आमकां हर एकल्याक समाधानान जिवंक जायचें कांय थोडे करंदायक संकश्ट पिडा शिडा आयिल्ल्या वेळार आमकां ना समाधान भोगता आनी आमी चिंताव हें सगळें आसल्या वरवीं आमचें समाधान पाड जालां कोण ना म्हूण एक फावटी एकलो राय आपल्या आस्थानांत आसल्या वेळार
जायत्या कलाकारांक आर्टिस्टांक आपयता आनी आपण तांकां सांगता अळे समाधाना विशीं एक बरें पिंतूर तुमी सोडय जाय संदेश दिवचें आसलें समाधान विशयांत संदेश दिवचें आसलें एक पिंतूर तुमी सोडय जाय आनी कोण बरें सोडयता ताका बरें प्रायज आसतलें आनी ह्या वेळार सगळे कलाकार आर्टिस्ट गेले बऱ्यांतलें बरें पिंतूर तांणी सोडोवन हाडून रायाक दिलें ही सगळीं पिंतुरां पळयलो राय तांच्या पैकी 2 तो विंचता आनी 2 पिंतुरां घेवन तांच्या विशयांत त्या पिंतुरा विशयांत विवरण दिवंक ताच्या मंत्रींक मोगाच्याक आपयता आनीक एक पयलें पिंतूर काडटा आनी दाखयता त्या पिंतुरांत एक शांत सरोवर एक शांत तळें आसलें उदकाचें वळनातलें ताच्या भोंवतणी सोबीत रूख झाडां आसलीं तिके बगलेक गुडे दोंगर आसले सोबीत आनी वयर मळा भोंवणी तळ आसलें उजवाड आसलो कांय थोडी सुकणीं वयर मळबार उबतेलीं हें पिंतूर पळयलें जायत्याने चिंतलें भोव आपुरबायेचें आतां रायान दुसरें पिंतूर काडलें आनी दुसरें पिंतूर काडटा आसतना ह्या पिंतुरांत उदक वळोवन येवचें तें चित्र आसलें उदक वळोवन येतलें वेगान कित्याक जोरान पावस येतलो वयर मळबार जगलाणें गडगडो हें जगलाणें पिंतरांचें आसलें आपुरबायन त्या आर्टिस्टान सोडयल्लें आनी रूख झाडां कांय नीट नासलीं ती वाऱ्याच्या वेगाक बावतलीं थोडे रूख पडुल्ले भोव आपुरबायन ताणें सोडयल्लें आनी उदक वेगान वळोवन येतलें हें पळोवन सगळ्यांनी चिंतलें खंडीत जावन येवं विंचतो ना राय पयलें पिंतूर तो खंडीत जावन चूज करता कोण ना म्हूण चिंतलें आनी राय म्हणालो हांव दुसऱ्या पिंतुराक पयलें इनाम दितां सगळां अजाप पावलीं आनी राय म्हणालो हें पिंतूर तुमी पळयलें पूण ह्या वळोवणेच्या उदकाक ह्या आवाजा मदें एका रुखा मुळांत एक आवय सुकणें आपल्या पिलांक सांगाताक घेवन शांत बसून आसलें आपल्या पिलांक घेवन समाधानेन त्या पिलांक वेंगेन घेवन आसलें देखून राय म्हणालो सगळें बरें आसलेल्या वेळार कांय आवाज ना कांय कस संकश्ट नात पिडा शिड्या नातल्या वेळार आमकां समाधान मेळटा म्हणून न्ही बगार आमच्या कश्टां संकश्टा मदें आमकां पिडा शिड्या आयिल्ल्या मदें आमकां कंत बेजाराय जाल्ल्या वेळार आमकां कोणेय नाका जाल्लें उलयल्ल्या वेळार खंयच्याय संदर्भांनी केदाळा आमी समाधान आपणावंक समाधान जियोंक शकता तें नीज समाधान जाता आनी हें समाधान आंतरीक रितीन आमच्या काळजांत तावन येवंक जाय म्हणून राय तांकां म्हणालो खंडीत जावन मोगाळ भाव भयणीनो आमच्या जिणेंत आमच्या कुटुंबांत कांय कंत बेजाराय उणें ना कस संकश्ट उणें नात पिडा शिडा उणें ना दुरसोने तिरस्कार उणें नात पूण हाच्या मदें आमी समाधानान जिये जाय म्हणून आयची देवस्तुती आयची वाचपां आमकां आदार दितात देखून एकलो बरयणार म्हणटा युजली वी थिंक दॅट when everything is good we are happy peaceful but the reality is when we are happy we are peaceful everything is good आमी भायर सगळें बरें आसल्या वेळार आमी समाधानान आसता म्हूण चिंता पूण तो बरयणार म्हणटा जर आमी संतोशान आसां जर आमी शांतेंत आसां जर आमी समाधानान आसां तोवर सगळें बरें दिसता बरें जाता तर हें समाधान खंय तावन येता ह्या दिसांनी आमी पवित्रत्म्याच्या फळां विशयान नियाळ करता जाल्यार पवित्रत्म्याचें वर्तें देणें वर्तें फळ हें समाधान पवित्र पुस्तकान जर आमी पळयलें जाल्यार मोगाळ भाव भयणीनो उत्पत्ती ग्रंथान देवान दिवचें हें समाधान संवसार रचता आसतना जाय जाल्लें सगळें रचलें आनी अखेरेक आदामाक आनी येवेक रचलें आनी पवित्र पुस्तक म्हणटा तें भुमी वांयकूट म्हळ्यार कालें भुमी वांयकूट म्हळ्यार सर्गच संवसारांत आसचें केदाळा देवाच्या सांगाता आमी आसां देवा संगी आसां खंडीत जावन हो संवसार सर्ग जाता आनी आदामाक आनी येवेक जाय जाल्लें सगळें दिलें पूण कितें जालें आदामान आनी येवेन केदाळा देवाचो संबंध तुटयलो देवाक ती आविदेय जाली देवा तावन पयस गेली म्हणजे तांचीच तो खुशी केली ह्या वेळार तांणी असमाधान सोंसचें पडलें अशांती आयिल्ली तांकां देखून पवित्र पुस्तक म्हणटा ती लिपोवन रावल्ल्याक संतोश आसना लिपोवन रावल्ल्याक समाधान आसना लिपोवन रावचें
असमाधानाचे अनेक रूप ह्या दिसांनी मस्त रुपां कोरोना रुपांतर जालां म्हणटा आमी मस्त रुपां असमाधानाची रुपां आसात. देखून दोगांय लिपोवन रावतात. लिपोवन मात्र गे देव म्हणटा आदां हांगा आपयता खंय आसा ये म्हणटा आनी ह्या वेळार तो म्हणटा ना लज दिसतात नागडी आसात. लज दिसचें समाधानाचें लक्षण गे असमाधानाचें लक्षण. लज दिसता जाल्यार तो समाधान आसना शांतींत आसना. देखून केदाळा मनीस देवातावन पयस वेता तो वळो ताका असमाधान जाता ताका अशांती भोगूंक मेळटा. हें उत्पत्ती ग्रंथान जाल्यार ताच्या उपरांत आमी मुखार पळयलें संवसारांत तशेंच घडलें. पूण देव आपल्या मनशांक सोडवणे मुखांतर हें समाधान लाभा जाय सुडके मुखांतर हें समाधान लाभा जाय शांती लाभा जाय म्हणल्या आशेन आपल्या पुताक जेजूक ह्या संवसारीन धाडटा. आनी जेजू बाळ जावन जल्मत आसतना देवदूत आंज बडवे गायन गायतात आनी महिमा देवाक ती उन्नती शांती देवाक मांडवल्यान त्या मनशांक संवसारी म्हणून देवाक मांडवल्यान त्या मनशांक हर एकल्याक शांती आपणावंक साध्य ना. कोण देवाची खुशी करता कोण देवाक मांडवण चलता तांकां ती शांती तें समाधान मेळटा. मोगळ भाव भयणीनो जेजू जल्मतना अशें जाल्यार जेजू जिवन जाल्या उपरांत शिसांक आनी सबारांक मेळ्ळो. ह्या वेळार कितें म्हळें जेजून आनी जेजून म्हळें शांती तुमकां समाधान तुमकां. आज आमी हर एकली हें समाधान शांती भोगता जाल्यार तें जिवंत जेजूचें. पवित्र पुस्तकान जेजू परगट जिणे वेळार आपुरबायेचे दाखले आसात. जेजून जायत्या पिडेस्तांक गूण केल्ले आमी पळयता. 6 मार्काच्या वांजेलांत 5 अध्याय 34 वाक्यांत 12 वर्सांत हांव रक्तस्त्रावांत कश्टोंच्या त्या स्त्री साहित्य लोकां मदें वता आसतना जेजूक मेळोंक जायना तिका. देखून जेजूचे वस्तूर ती आपडटा आनी ती गूण जाता आनी तो सन्निवेश आमी जाणाव. ह्या वेळार जेजू तिका गुणगन कितें म्हणटा तुज्या भावार्थान तुका गूण केली समाधानान वस देणें समाधानाचें तो दिता. तितलेंच न्हय सिमांव फारिजेवाच्या घरा जेजू गेल्ल्या वेळार एकली पातकी स्त्री आयिल्ली. पातकी स्त्री येवन जेजूच्या पांयांक पडोवन जेजूच्या पांयांक सुगंध तेल आनी मागता आसतना तेंय आमी जाणाव कितें जालें म्हण. आनी तिकाय जेजू गूण करता आनी जेजू म्हणटा तुज्या भावार्थान तुका बाचाव केली. ती पातकी स्त्री तिका पातकां बोगसली बाचाव जाली समाधानान तूं वस समाधानाचें देणें दिता जेजू. तर मोगळ भाव भयणीनो आमकां समाधान मेळचें आमच्या सोमयातावन आमच्या जेजूतावन जल्मातावन आखेर पर्यंत जेजून आंतरीक समाधान आपणायलें आनी हेंच समाधान आज आमकां हर एकल्याक तो दिता. तर आमी कशें हें समाधान आपणावचें. एक मागणे आनी देवाच्या उतराद्वारे आमी देवा थंय संबंध दवरचे. आमी देवातावन पयस गेल्या जेजूतावन पयस गेल्या जाल्यार आमकां असमाधान भोगता अशांती भोगता. आनी ही असमाधान ही अशांती आमकां मात्र न्ही आमकां मेळिल्ल्या सगळ्यांक आमी वांटता आनी सगळ संवसारार हें अशांती ही असमाधान जाता. आमी मागण्यान देवा थंय जेजू थंय एक जायचे. देखून आयचें पयलें सांबावलान पिलिपिकारां बरयलें आमी आयकलें. मागण्यान आनीक तुमच्यो गरजो मागण्यान आनीक उपकारी मनान देवाक जेजू कळीत करा तोवर तुमकां समाधान मेळटलें. तितलेंच न्हय आयचो वांजेल आमी आयकलो जेजू म्हणटा कश्ट तलेनो वजन वयतलेनो म्हजे सरची येया कोणा सरची न्ही म्हजे सरची न्ही येया हांव तुमकां विशेव दितलो हांव तुमकां समाधान दितलो. हें समाधान जेजूतावन येता. देवाच्या उतराचें समाधान देवाचें उतर नियाळ्ळे वरवीं आमकां कितलें बरें समाधान मेळना. देखून जुवांच्या वांजेलांत 16वें अध्याय 33 वाक्य जेजू म्हणटा तुमी देवाचेर पातयेनी दवरीत जाय जेजूचेर पातयेनी दवरीत जाय म्हजेर पातयेनी दवरा. आनीक तुमकां समाधान मेळचे खातीर हांवें जायत्यो संगती तुमकां सांगल्यात आनी ह्यो संगती खंय आसात पवित्र पुस्तकांत आसात. देखून आमी पवित्र पुस्तक नियाळता पवित्र पुस्तक वाचता. मगर भाव भयणीनो पवित्र पुस्तकाच्या त्या उतरांनी देवाच्या उतराक सकत आसा. ही सकत आमी आपणावंक जाय. म्हणजे जिणेंत ल्हानशें घडिल्लें घडी तुमच्या मुखार हांव वांटून घेता. हांव सेमिनारींत जॉयन जाल्ल्या सुरवेल्या वर्सांनी तत्वशास्त्र शिकता आसतना एक दीस खेळोन जावन नावन मागण्याक आमी वता आसतना म्हाका रेक्टर बापायन आपयलें आनी म्हळें तुजो बाब हुशार ना म्हूण फोन आयिल्लो. म्हणालो बाब तो बॉम्बे आसलो म्हजो बाब आनी माय आनी ह्या वेळार फोना आनी प्रणातले आमकां डायरेक्ट. रेक्टर बापायन सांगता आसतना म्हाका मस्त टेन्शन जालें.
बेजार जालें काल हें करचें म्हणून समजना देऊन रेक्टर बापून म्हणलो आज जायना सकाळीं वचून बसार पळोवन वचचें पडत तुवें आज तूं न्ही दे पण सकाळीं उठून वच म्हणालो म्हाका खंत बेजाराय जाल्ली म्हजो बाब आनी हांवें कितें केलें हांव ते दीस जेवंक वचोन हांव चापलां ती चापल आसा चापला गेलो आनी थंयसर आमकां मागणें करूंक बूक आसतात आमचेच म्हणलें आनी थंयच बायबुली आसलो आनी देवाचें उतर हांवें वाचलें म्हाका संतोश जावना पूण वाचलें हांवें नियाळ केलो आनी तेज्या उपरांत हांव रुमाक गेल्या उपरांत चिंतलें दुसरे दिसा सकाळीं हांवें बसार वचूंक आसा बस येत पयलें कळीत आसा तुमकां 15 वर्सां पयलें 10 12 13 वर्सां पयलें 2 दीस जातात बसार वचूंक पूण हांव ते दीस देवाचें उतर वाचलें आनी रुमाक गेलो आनी न्हिदलो सकाळीं उठून म्हाका वचूंक आसलें पूण म्हाका बरी न्हीद पडल्या हांवें चिंतलें म्हाका न्हीद पडोंक पडना कोण ना म्हणून खंत बेजारायन बरी न्हीद पडल्या सकाळीं उठलो हांव गेलो दुसरे दिसा बंबई पावलो बाब आस्पत्रीन आसलो भलायकी इल्ली बरी आसली तो एक संतोश ती एकदां दोसकाय पूण ताचें कितें व्हरतें ह्या 3 दिसांनी हांवें खंती बेजारायना सजें आसलें टेन्शनान सजिल्लें मस्त पूण म्हाका कितें बुजवण मेळटाली हांव जाणा जालो देवाच्या उतराक कितली सकत आसा की देवाचें उतर आमच्या जिणयेक आमकां खस दूख आयिल्ल्या वेळार खंत बेजाराय जाल्ल्या वेळार आमकां समाधान दिवंक शांती लाभोवंक हें साध्य जाता मोगळ भाव भयणीनो दुसरें समाधान जोडचें आमच्या भाव भयणी मदें आजकाल हें बारी अप्रूप मेळचें समाधान कोणाकी ना ल्हान भुरग्यां दिसले टेन्शन म्हणटात हर एकल्याक टेन्शन आमच्या कुटुंबांनी पळया टेन्शन ही एक कारण आमी एकामेका उलयना उलोवचें बारी उणें जालां आमी वस्तू लागीं उलोवचें मेशिनां आमच्या मोबायलां जावंक पुरो आमचे कंप्युटरां जावंक पुरो आनी कितें जीव असल्या मनशाक लागीं उलयना आमी जिवनांतल्या वस्तू लागीं जिवनांतल्यो वस्तूच उलयतात म्हणल्यार बरें दिसता आमची भुरगीं म्हळें आजकाल भुरग्यांक सगळ्यांक दिजेस पडटा कित्याक हें उलोवचें उणें जाल्ल्या वेळार आमचो संबंद उणें जावन येता कुटुंबान मात्र न्ही भायर जाल्यार पूण असलो संबंद जर रुता केलो जाल्यार आमी उलयल्या जाल्यार एकामेका भुरगीं बाळां कुटुंबांत कितली दादोसकाय पळया कितलो संतोश पळया कितें खंत बेजारी आसता ती चलता समाधानाचे व्यक्ती जावंक आमकां साध्य जाता आनी ही कृपा आमी जेजू लागीं मागया येवकारिस्तान जेजू आमच्या काळजांनी येता देखून ताचे तोंड प्रत्येक आमी समाधान जोडूंक शांती जोडूंक प्रयत्न करया एक फावटी एकलो प्रायस्त मनीस बसार पयन करून वता आसतना एकलो आबू सिटीर बसुल्लो आनी एक जागो आसलो त्या सिटीर इल्ले फुडें येताना आनी एकली स्त्री बसार चडली खंय बसार सोडून तिचे लागीं 2-3 बॅगां आसलीं घेवन त्या सिटीर घाली आनी ती बसली ह्या वेळार आबाक जागो नासलो खंय चिडकोन बसलो आबू त्या सिटीर आनी ह्या वेळार एकलो तरणाटो उबे रावन आसलो बेजार राग येता ताका म्हणटा आबा तिका जोर कर तूं चिडकोन बसलाय आब म्हणालो खंय पुता जर हांवें तिका जोर केलें जाल्यार तिचें समाधान पाड जाता ती घरा येता आनी घरचेंय समाधान पाड करता जर हांव तिका जोर करता तिणें म्हाका फाटीं जोर केलें जाल्यार म्हजें समाधान पाड जाता हांव घरा गेल्या उपरांत घरच्या कुटुंबाचें समाधान पाड जाता तिका कांय 2-3 स्टॉप आसतलीं देंवोवंक पूण म्हाका आसचें मुखलें एकच स्टॉप हांवें देंवोवंक आसा कित्याक झगडें करचें हांव समाधानान रावता म्हणालो मोगळ भाव भयणीनो आमकांय सगळ्यांक हांगासर परमनंट न्ही आमकांय थोड्यांक 2-3 स्टॉप आसूंक पुरो थोड्यांक इल्ली उणें आसूंक पुरो थोड्यांक इल्ली चड स्टॉप आसूंक पुरो पूण आमी एक दीस स्टॉप जावंकूच आसा आनी ह्या वेळार आमच्या कुटुंबांनी आमच्या वैयक्तीक जिणेंत आमच्या समाजेंत ही समाधानाची हातेरां आमी जावया आज समाज तितलो बरो ना देखून आज एक मागूंक प्रत्येक जावन अक्रिस्तांव मदें समाधान आमकां सगळ्यांक हें समाधान मेळच्या खातीर आमी जेजू तावणी हें समाधान जोडलां जाल्यार तें वांटूंक आमकां साध्य जाता ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आनी ह्या पवित्र जाग्यार आमी प्रत्येक जावन मागया आमी हर एकलीं समाधानाचें जिवन जिवंक आनी सोमयातावन आशिर्वाद जोडूंक आनी हेंच समाधान आमच्या कुटुंबांनी आमच्या समाजेंत आमी खंयसर आसां थंयसर वांटूंक जाय असची कृपा मागया आमेन.
स्वीकार कर बापा परता कानी को घेऊन वेदी हाणायल्या दयेन स्वीकार कर बापा परता सर्वेच पोरा सृष्टीच्या रचणारा भेटता वायदा कासो मनशा वावरा सोदक वालीन दिल्लो आत्मिक पिवंतो सातलो कानीक घेवन वेदीर हाणायल्या दयेन स्वीकार कर बापा परता म्हजे मोगाळ भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाखाली महिमेत आमच्या नेट्या बुद्दीच्या दावाक सर्वीस करून मानून घे. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या पुताच्या नांवान आमी मागता तें आमकां खरेपणी मेळटलें म्हूण ताणें उदार मोगान आमकां बसायलां. तर ताच्या नांवान आमी भेटयता ती देणी दयाळपणी मानून घे म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांव बी सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमच्या सोबे आसो आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्परातय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. वयश आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदर आणि सासणाच्या देवा, सर्व काळी आणि सर्व तै जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. तुवें जेजू वरवीं तुजें सोडवणेचें सासणीक येवजन उक्तें केलें आनी तो सगळ्या परजांचो उजवाड म्हूण दाखयलें. अनंत पूत तुजो आमच्या विनाशी सैमान दिश्टीक पडलो. ताचें आमर्पण परजळ्ळें आनी ताणें आमचें सैम नवें केलें. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सर्व दळबारां सांगाती तुजे महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता. बापा, करोस तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमेन जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण ससुंगवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात,
ही म्हज्या रगताची कालसे नवे आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उडासाक करात. भावार्थ सोगोट परगटुया. सुम्या जेजू तुझे मरण आम्ही समरमता तुझे पुनर्जीवन कोण आम्ही परगटता तुझ्या येण्या सुम्या जेजू आम्ही अत्रेता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका धीन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आम्हा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्यार एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्ख्या प्रितमेचेर विस्तारलेल्या तुझ्या पोय सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवान बापा पीटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळी याजाकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो दवरून मेल्यांत ते आमच्या भाऊ भयणीची एकाकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळी तूं मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता. अवकार मोरये देवाचे माये सांगाती बगेवन धरून दुतांनी सर्व कळी तुका मानवल्यांत सगळ्या भक्तां बराबर सस्नाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू तय पवित्र आत्म्याच्या एकपणात सरपदवेदार बापा सरबंधनाने वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सोडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें आमच्या बापा मागणें आमी भक्तीन सांगता म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळण्यांत पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सोर्बेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दये करून ह्या जिवितांत सबस्काय आमकां दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुलतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सुमये जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांमुळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जी येतने राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमची सोबे आसूं. माया मोग सुगुर्त जावन एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिर्ये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर. देवाचे
पळया सुमी जेजू क्रिस्त ही देवाची शेळी संसाराचें पाप करता ती शेळीच्या जेवणाक आमकां आपयल्यांत आमी सुभागी तुम्ही आम्ही तुमचे तरेचे म्हाका पावना पूण तुज्या उतरांनी म्हाका भलायकी मेळटली ಪ್ರಿಯರೇ, ಈಗ ಪರಮಪ್ರಸಾದ ವಿತರಿಸಲಾಗುವುದು. ಪರಮಪ್ರಸಾದವು ಕಥೋಲಿಕ ಧರ್ಮಸಭೆಯ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕಾರವಾದ್ದರಿಂದ ಕೇವಲ ಕಥೋಲಿಕ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ, ಇತರ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸದೇ ಇದ್ದು ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. सर्वेस्परा उक्ते काळीस बसते तुझ्या आयते आसा मोगदा तारा मुझे तै सदा दूर काढ पातकी कथा रोंबई दैविक सता हर एक बेटा राम मुझे तै सदा दूर काढ पातकी कथा रोंबई दैविक सता हर एक बेटा आत्मा बुकेला काळीस तानेला दैविकांदी सोम्या वाडोंग पावतान वेंगोंग अस्कत्यान पवित्र जीवनान आदार बैदनिया आत्मा बुकेला काळीस तानेला दैविकांदी सोम्या वाळून पवारतात वेंगोंग कसकत्यान पवित्र जीवनान आदार बैदनिया दुर्बोळ्या ह्या काळजान सेवच्या तुका अत्रे गुणासा वामी सर्वेस्परा उक्ते काळीस बसते तुझ्या आयते आसा मोगदा तारा राम मुझे तै सदा दूर काढ पातकी कथा रोंबई दैविक सता हर एक बेटा राम मुझे तै सदा दूर काढ पातकी कथा रोंबई दैविक सता हर एक बेटा सावळेन कुर्साच्या पासळेन मोगाच्या क्रिस्तांव जिविता बिवुंपले मास रगत सेवचे बाग वर्ते लाभले भाव बांधाव पोनाले जिने फुल
मुझे ते सदा दूर काढ बाकी कथा रोंबई दैविक सता हर एक बेटा रा मुझे ते सदा दूर काढ बाकी कथा रोंबई दैविक सता हर एक बेटा उभी राहूया. प्रार्थूया. प्रीतीच्या बापा, तुझ्या पुताच्या नावाक मान देऊन सगळ्यांनी दिमी मोडची म्हूण तुवें येवजिलें. हे तुझ्या मोगाचे येवजणे पासोत वो दिन वासनेचो यज्ञ संभ्रमान जेजूच्या नावांत आटापलेली तुजी सोडवण सगळ्या मनशांक फावय म्हूण आमी मागताव. जेजूचें नांव घेवन ह्या संवसारांत जियोंक आमकां फावो कर आनी मरतना तेंचं नांव विश्वासान उसारून सर्गार तुका सासनाक वाखाणूंक आमकां पावय म्हूण आमी मागताव. तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. दयाकन बसात. आयच्या दिसा प्रत्येक सावन शांती आनी समाधान स्थापीत जावच्याक मागचो दीस. फाल्यां पिडेस्तां खातीर विशेष रितीन आमी मागतले हांव. सकाळीं 10:30 वरांच्या मिसा वेळार आनी उपरांत सांजेर 6 वरांच्या मिसा वेळार पिडेस्तां खातीर विशेष मागणी आसतली. जर तर तुमच्या घरांनी कोणी पिडेस्त आसा तर तुमी जर तर फाल्यां तांकां इगर्जेक आपोवन हाडल्यार तांणी आसतल्या कडेच 10:30 वरांच्या मिसाच्या पयलें आनी ताच्या उपरांत आमी तांची कुमसारां आमी आयकतले हांव. केवल पिडेस्तांक आनी प्रायवंतांक मात्र. आयचे हे मिसाचे बलिदान भेटयले ह्या जाग सावन आसात फादर अरुण प्रस्तुत नारावी हांगासर प्रिंसिपल जावन आपली सेवा दिवन आसात. आमचे खातीर मीस पेटोवन बरो संदेश दिल्ल्या फादर अरुण तुमकां देव बरें करूं. तशेंच तुमच्या मिसावांत जेजू बाळकाची मिसनार आशिर्वादां आमी मागता. देव बरें करूं फादर अरुण. तशेंच आयच्या ह्या मिसा वेळार मधुर गायन गावन आमकां सर्वांक मागोवंक आमचे काळजां एकवटोवंक कुमो केल्ले जावन आसात. सांजुजेची फिरगज जप खोयर. तुमकां सर्वांक देव बरें करूं. नोवेनाच्या दिसांनी वा फेस्ताच्या हेर दिसांनी तुमकां मिसा दिवंक जाय तर आमच्या नोवेनाच्या कावंटराक तुमी वेचें. तशेंच फेस्ता भोवतेन कितें उदार काणयेक तुमी दिवंक शकता तर आमच्या स्टॉलांत आसच्या कावंटराक तुमी मेळचें. हर एक वर्स बसे ह्या वर्साय भक्तिकांक जेवण दिवची आशा आमची आसली तरी कोविड नियमां पाळूंक आसचे निमती फेस्ताक वा उरल्या नव्याच्या दिसांनी जेवणाची विलेवरी करूंक असाध्य जालां. पूण हांगासर सारी सुमार 200 स्वयंसेवक आसात आनी तांची जेवणाची वेवस्था आमी करता. जर तर तुमकां वरवीं दिवंक जाय तर जेजू बाळकाच्या इमाजीच्या मुखार इगर्जेच्या मुखार आसची इमाजीच्या मुखार तुमी दवरची. कार्मेल प्रेरण बायबल डायरी कन्नडा कोंकणी आनी इंग्लीश भाशेंत आमच्या स्टॉलांनी विक्रीत आसा. हांगासर जावची सर्व बरीं कामां प्रत्येक जावन मिसा वा हेर कसलींच पवित्र कार्यक्रमां कार्मेल किराणी यूट्यूबाचेर मेळटात. त्या देखून जर तर तुमी पळयतात तर सबस्क्रायब बटन दामचो. तशेंच बेल आयकन तुमी दामचें. तुमकां सर्वांक जेजू बाळकाचे विस्तार आशिर्वादा मागता. आतां सर्व आमी उबी रावया आनी मिसाचो अकरेचो आशिर्वाद घेवया. उपरांत नोवेन आसतलें. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं.
आणि सर्व पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालू. वसून या क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. प्रागच्या बाळका जेजूचे नोवेन. मनशांच्या भुरग्या संगाता रावचो म्हजो संतोष म्हणटा सोमी. जेजू मनशांचो इश्ट जावन जियेलो. सर्व तरांच्या गरजांनी तो मनशांक पावलो. पिरागून कन दैवीक वयस म्हणले नांव ताका फावो जालें. नेणाऱ्यांक शिकयल्लो जेजू मेस्त्री म्हूण नांव वाडलो. आतां ताच्या पवित्र बाळपणांतावन मनशांक तांच्या सर्व गरजांनी तो पावता. प्रागसो जेजू बाळूक म्हणटा, कितलो चड तूं म्हाका मान करताय तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दिता. भावांनो आनी भयणीनो, एक घडीभर दोळे आमचे धांपया, भक्तीपणी हात आमचे जोडया. आज आमकां विशेष अवकाश हो अक्रिस्तांव भावां भयणी खातीर मागचो. आमच्या जिवितांत आमच्या चलत्या दिसांनी जायत्या अक्रिस्तांव भाव भयणीचो पात्र आमच्या जिवितांत विशेष जावन आसा. जावंक पुरो आमच्या शेजारा एक घराणे आसा, सदांनी संतोषान आमी जियोंक, तांच्या सांगाता सळवळीन जियोंक आमकां ती आधार दिवन आसात, तर तांचे खातीर आमी मागया. आमी काम करच्या ऑफिसान जावंक पुरो, आमकां ड्रायव्हर्स जावन आसात जावंक पुरो, आमचे डॉक्टर्स आसात जावंक पुरो, विविध रितींनी अक्रिस्तांव भाव भयणी आमच्या जिवितांत पात्र खेळून आसात आनी आमी हांचे खातीर मागूंक विसरला. आज जावन आसा ही घडी तांचे खातीर मागची, तांच्या मोतीच्या आनी कुडीच्या भलायकी खातीर, तशेंच तांच्या मोतीक समाधान सदांच जेजू बाळूक फावो करून दी म्हूण भक्तीपणी ह्या वेळार एक घडीभर मागया. समाधाने पासून शांती पासून आमी मागता. त्याच विशयांत आमी नियाळ आमी बऱ्यान आयकला, तर आमच्या शेजारा एक कुटाम आसा, आमच्याच फ्लॅटांत एक कुटाम आसा जावंक पुरो, जी कोणाडे आमी रागार आसा, मनस्ताप आसा, उलयना, तर आज ह्या नोवेनाचो फळ जावन मनी जेजू लागीं म्हणया, सुमया म्हजेच की म्हाका जायना तांकां बगसूंक, पूण तुवें म्हाका तर बरें मन दिलें. तुज्या सक्तीन तुज्या बळान खंडीत जावन हांव तांकां बगसूंक सकतली, तरी ह्या वेळार तांचें नांव काडया, तांचे सुमयाक तांकां समर्पिया आनी म्हणया, सुमया हांव ताका बक्षिता. नंतर बाबा आनी भयणी, ह्या नोवेनाक येवन हांगासर एक वरभर आमी खर्चून कितें फायदो. सगळी आमची त्या सवांक गरजो सोम्या मुखार उबान सांगता म्हणया, ए बागे वंचे सुबाळका, तुजी सर पदवी अजय पितरान उगडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसाव दिवंक खोल्लो आसता. तुका पातीन उलो मारतल्या सकडांक दये नायक आनी तुज्या बेसावांनी बर. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवन, तुजी कुशी सरगार जाता तशीच संवसारांत जावं. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ जोगशीचें जेजू. आनी देवाचो पूत मनीस जालो, आनी देवाचो पूत मनीस जालो, आनी देवाचो पूत मनीस जालो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जेजू बाळका आमचेर बेसाव घाल आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जेजू बाळका आमचेर बेसाव घाल आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जेजू बाळका आमचेर बेसाव घाल आनी आयक आमचे मागणे. ह्या वेळार आमचे सर्व खासगी गरजो जेजू बाळकाच्या पांयां तळा दवरया. जायत्यो त्या सवा मागणी इरादे घेवन हांगासर आमी आयल्या जावंक पुरो.
आमच्या मोतीन ना समाधान आसा ना बोगसाणे आसा जायती विराराय आसा बेजाराय आसा हेरांक बोगसूंक आमच्यान जायना शांत समाधान ना म्हूण वखदां जावंक पुरो जायत्या पिडींत आमी वळवळून आसा जावंक पुरो हेरांक बोगसूंची सकत आमकां ना जावंक पुरो तर सगळे सोमयाच्या पांयांतळा दवरया जिवितांत खावचेनी उब जाल्या ह्या कोवीड पिडेवरी मोकळे मेट कितें तें आमकां कळीत ना जावंक पुरो आमच्या भुरग्यांच्या फुडारा विशयांत आमकां खंत बेसाराय आसा जावंक पुरो हें सगळे सोमयाच्या पांयांतळा दवरया बावडताची मेटां काडूंक जाय अशी सर्व कृपा गरज मागून सांगात म्हणया ए अजपांच्या जेजू बाळका आमच्या बेजार काळसांचेर एकाकुलतेची दिश्ट घाल म्हूण तुजे मुखार सरपडून आमी मागता तुजे इतले बिरमतीन बरले मोवाळ काळीस आमची मागणी स्विकारसूं दी आनी इतले अत्रेगान मागची कृपा आमकां दिवूं दी काड आमचे वेले सर्व कश आनी निरासपण तुजी कुमोक आनी बुजावन आमकां धाड बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाता आमी तुका वर्णुच्याक सदांच सर्वता आमेन अर्गां दिता आसतना प्रत्येक रितीन आमच्या जिविताच्या मेटांनी आमकां आधार दिलेल्या सर्व अक्रिस्तांव भाव भयणी खातीर देवाक आमी अर्गां दिवया सांगात म्हणया ए बोव उद्दार बाळोक जेजू तुजे मुखार आमी सरपडटा तुवें आमकां दया केल्या देवडा उपकारा खातीर आमची अर्गां भेटोवंक आमी आयल्या तुजे काकुळती आमी वर्णितल्या तूं जावन आसा आमचो देव रचणार आनी सांबाळणार आमची सगळी पातयेनी तुजेर आमी दवरता तुज्या अजपांच्या इमाजी मरिफात तुजी भक्त सगळ्यान विस्तारून दी सर्व क्रिस्तांव तुज्या बाळपणाक मान दिवन दीत आनी तुजी कळनातली दैवीक मसस जोडून दीत सब स्तुती आनी महिमा जावं तुका बाळका जेजू भवन आनी भयणीनो प्रत्येक रितीन ह्या वेळा शांती पासत आमी मागता आसतना आमचे हात आमी उक्ते दवरया दोळे आमचे धांपिया हे धाकटुले मागणे हांव म्हणटा आसतना म्हजे उपरांत तुमी म्हणचे सुमिया म्हाका तुझ्या समाधानाचे हातेर कर जंय द्वेष आसा थंय मोग जंय दुख येयला थंय बोगसाणे जंय मनभेद आसा थंय एक मन जंय दुबाव आसा थंय बावार्थ जंय सूख आसा थंय सत जंय निराश आसा थंय बरवसो जंय खंत आसा थंय संतोष जंय काळोख आसा थंय उजवाड हांवें ओंपिसो कर दैवीक मेस्त्री बुजावन घेवचे प्रास बुजावन दिवंक म्हाका हेरांनी समजोवचे प्रास हेरांक हांवें समजून घेवंक हेरांनी म्हजो मोग करचे प्रास हेरांचो मोग करूंक हांवें सोदिशें कर कारण दिल्ले वरवीं आमी घेता बोगशिल्ले वरवीं आमी बोगसाने जोडटा आनी मेल्ले वरवीं आमी सासणीक जिणयेक जल्मता आमेन सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सोबे रावूं आनी तुमचें संरक्षण करूं तुमचे भितर तो रावूं आनी तुमकां सांबाळूं तुमच्या मुखल्यान तो रावूं आनी तुमकां वाट व्हरूं तुमच्या फाटल्यान तो रावूं आनी तुमकां राखूं तुमचे वयर तो रावूं आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सोबे जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक आमेन बाबन आनी भयणींनो निमाणे खंतर जाता धाकटुले हेल्प धाकटुली कुमोक आमकां जाय दयेकन तुमी आसले ते चेर सकट सांगात म्हणून आमी रुखाच्या पोंदा मांडून दवरूंक आमकां तुमचो सांगात जाय Jesu barka Naman tuka moje salka Naman tuka Jesu barka Naman tuka
मोरये साळका तुका वर्णिता वैभव वर्णिता उपकाराक तुझ्या आस्तीन वा सर्गा भेटयता महिमा वाकयता होगळी कुसारता बापा तांकुर पेबे सावा दाडवून मागता देवा कोणी जालोय मोरये कुशीन जल्मोन आयलोय भक्तीन उर्बे मोगान वाडलोय देवा कुशी घालतो रावलोय नमन तुका जेजू बाळका नमन तुका मोरये साळका नमन तुका जेजू बाळका नमन तुका मोरये साळका मोगाळ पुता सोबे आमकां मोरी आशीर्वाद दिवा बगीन कुर्साचे कुर्बे निवार आमकां आमचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवे आमेन.